अँटीबायोटिक ही जादूची टॉफी न्ही. येस, 26 सप्टेंबर 26 सप्टेंबर म्हणून रॅशनल अँटीबायोटिक डे म्हणून आम्ही मनयतात. आणि हांव परती एकदा सांगता, अँटीबायोटिक ही मॅजिक टॉफी न्ही, म्हणल्यार जादूची चॉकलेट न्ही. ओके, कोल्ड कॉफ व्हायरल फीवर जेन्ना जाता तेन्ना अँटीबायोटिकची कांयच गरज ना, कारण व्हायरसीस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अँटीबायोटिक्स. उलटे ते बसताय म्हणटा ओगी अँटीबायोटिक घातले. पूण अशें नाका आसतना अँटीबायोटिक जेन्ना आमी घालतात न्हू तेन्ना बॅक्टेरिया ते बिकम रेजिस्टंट टू इट, दे बिकम मोर स्ट्रॉंगर, आणि ते नेक्स्ट टाइम जेन्ना आमकां मेडिसीन लागतले न्हू तेन्ना ते तेंचेर काम करचे ना, कारण ते रेजिस्टंट जाला. सो एज अ पेरंट थोड्यो गोष्टी आमी लक्षात दवरपाक जाय. एज अ पेरंट जर तुमी डॉक्टरा कडेन गेला आनी डॉक्टर अँटीबायोटिक दिना जाल्यार ताका फोर्स करनाका, डॉक्टर प्लीज अँटीबायोटिक दी. दुसरो, एज अ डॉक्टर जस्ट बिकॉज पेरंट्स विचारता अँटीबायोटिक, प्लीज आमी अँटीबायोटिक बरयचे न्ही. थर्ड, केमिस्ट आणि फार्मासिस्ट जस्ट बिकॉज पेशंट तुमच्याकडे आयलो आणि जोर आसा रे कितें दी म्हणल्यार जोराच्या वांगडा अँटीबायोटिक दिव नाकात. रॅशनल यूज ऑफ अँटीबायोटिक हो फक्त दोतोराचो न्हू, जाल्यार दोतोर, डॉक्टर आणि केमिस्ट सगळ्यांचो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आणि जर अँटीबायोटिक दिला जाल्यार त्याचो फुल कोर्स कंप्लीट करप सुद्धा व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिमेंबर, अँटीबायोटिक हे लायफ सेवर आसा, दे आर नॉट कॅन्डीज. तांकां आमी बरेपणान यूज करपाक जाय, तकली लावन, ना जाल्यार फायल्यां आमकां पश्चाताप जातलो. रिमेंबर, अँटीबायोटिक जो आसा न्हू तो वायफाय पासवर्ड कसो आसा, तो सगळ्यांक दीत फिरपाचो न्ही. बाय बाय.